हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजूची शांती तुका. जोआचे शिव पोरतो मना 16 आवेसवो 12 ते 13 जेजू अशें म्हणटा. अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसा, पूण तुमच्यान त्यो आतां मनान घेवंक जायना. पूण देवा संबंदी सत उड्डापें करतलो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें सत शिकयतलो. जेजू अशें कित्याक म्हणटा काय, जेजू शिसांक शिकयतालो, पूण तें तांच्या मनांत वचोन आसलें, शिसांक समजोन आसलें. जर आमी पळयलें शिसाचें जिवीत पवित्र आत्मो तांचेर येवचे पयलीं आनी पवित्र आत्मो तांचेर आयले उपरांत खूब फरक आसा. होजियाच्या पुस्तकान 4 आवेसवो 6 देव अशें म्हणटा, समुद्रीची वळख ना जावन म्हजे पोरचेचें निसंतोन जाता. आनी जोआच्या शिवपोतमनान 14 आवेसवोरान 26 वळीन जेजू अशें म्हणटा, पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. देवाक खबर आसा आनी देव जाणा मनीस कशी मनशां सोयबान ताची जाणवाय कितलीच शिकोवन ती आमच्यान समजूंक जायना, पूण आमकां गरज ताच्या पवित्र आत्म्याची. ताकाच लागून जेजू वरवीं देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला. होली स्पिरीट, पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. ही इज a guide, a teacher. Holy Spirit is a teacher. He is always with us. तो सदांच आमचे बरोबर आसचे पासत. जेजू म्हणटा, हांव गेल्यार तुमकां फायद्याचें, कित्याक हांव तुमचे सांगाताक आसा. तुमकां समजोंक सगळें समजूंक येना, पूण जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचे भितर येतलो तेन्ना तुमकां सगळें सत शिकयता. हांव शिकयता तें सगळें समजून येतलें. जेन्ना जोआन बाप्तिस्त जेजूची वळख करून दिता तेन्ना तो म्हणटा की हांव उदकान स्नान दिता, पूण म्हजे फाटल्यान एकलो येता, तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दिता. जोआन बाप्तिस्त उदकाचें स्नान दितालो, जेजू उदकाचें स्नान दितालो, ताचे शीस उदकान स्नान दिताले. पूण जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जावन स्वर्गार गेलो, ताचे उपरांत सावन पवित्र आत्म्याचें स्नान सुरू जालें. आमी पळयता 50व्या दिसा शिसाची पवित्र आत्मो उज्याच्यो कश्यो जिबो तांचेर फाटल्यो. त्या उपरांत जेन्ना तांणी मुखार हें स्नान चालू दवरलें, आयज पासून जेन्ना मागण्यांत एकठांय जाता हे भाशेचें स्नान आमकां मेळटा. जेन्ना आमी ओंत्रेकता मागण्यांत एके सुवातेर पासून आसल्यार दोग वा तेग जावन हें स्नान आमकां जेजू दिता पवित्र आत्म्याचें. हें पवित्र आत्म्याचें स्नान घेवंक आमकां गरजेचें. आमी जेन्ना उदकान स्नान घेता पवित्र आत्मो त्या दिसा सावन आमचे भितर येता. पूण ज्या दिसाक आमी उज्यान स्नान घेता तेन्ना जेजू आमकां उज्यान स्नान दिता.
त्या दिसा सावन आख्खेंच आमचें जिवीत पवित्र आत्मा चलयता. It's like when you take baptism of water. If you see a bottle, it is filled with the water. But when you take a baptism of fire and Holy Spirit, you are immersed in a bucket of water. It's like you get empowerment over all the work of the devil. जेन्ना आमशिसाची जिवीत पळयता, जेन्ना तांकां उदकान स्नान मेळ्ळें, they were struggling. ते कश्टवताले हे जिवितान जैती पोवन तांची पयम करप. पूण जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणा उपरांत पवित्र आत्मो जेन्ना येता मनशा कोला भितर उज्याचें स्नान, ताचे उपरांत आमी तांचें जिवीत पळयल्यार जैती पोवन जिवीत जेजूतान. हय आठविते आसात, पूण त्या सगल्या काळुखाचे पदवेची सगली ताचे मांडण्याची जैत व्हरून जेजू वरवीं शक्ती मनशा स्वयंपाक व्हरपी सुपरनॅचरल आमकां गरज. आमी पवित्र उज्यान पवित्र आत्म्यान स्नान जेजू कडल्यान घेवन मोत्रेको. म्हज्या जिवितान जल्मलें तें 30 वर्सां पासून हांव क्रिस्तांव. जेजूचे भावार्थान जल्मलें, पूण ताच्या पवित्र उज्यान baptized in holy fire when I was 30 years. 2017, I experienced this. I had this encounter with Jesus. आख्खें म्हजें जिवीत जल्मलें तें 30 वर्सां पासून हांव क्रिस्तांव. पूण उतराची ओळख ना. जी इमेज सैतान म्हाका म्हजे विशीं दाखयतालो ती सोत मारून जें जिवीत हांव जियेतालें. The work he wanted through me from the beginning till the age of 30 was going on. I encourage you and I urge you to take the baptism of the Holy Spirit. Find out where the Sodunka खंयसर देव मनशा वरवीं ही मागणी पवित्र आत्म्याची मागणी आनी deliverance, healing, miracles देव वावुरता. कोणी तो सांग, दादलो बाय पाद्री माद्री देव सगल्या वरवीं एक सारको वावुरता. पूण असले स्वाती तूं जर कश्टवताय असले स्वातीन वच आनी मागणी घे. You need the baptism of the Holy Spirit. तुका पवित्र आत्म्याच्या उज्यान स्नान घेतलेल्याची गरज. कित्याक सांगता, सुरवातेक सावन सैतान फटकिरो. He's a deceiver, नारपितो. अजून पासून तो नाडीत आसा. पूण देव तें स्वत शिकयता, तें समजून तुका पवित्र आत्म्याची गरज. You need the teacher, the Holy Spirit, the teacher. तो शिकयता, देव कितें शिकयता तें समजून तुका पवित्र आत्म्याची गरज. पवित्र उज्यान तुमी स्नान दिवची गरज. To be victorious in life, जैतिवंत जिवीत जियोंक. जर तर तुजें भुरगें कोणूच चेडूं भुरगीं जो जिवितान she has experienced
molestation, rape, sexual abusement. I urge you, take that soul for deliverance. Te boinik upawa komito sound. So osle trasandi, he won't commit suicide, take off his life. Taka oslia sutka di pecharidiran, sutka di pirikiran, or sutka deliverance of pure asa, the ba boinicha sovin osman. Is sutka taka diuchi. Kityat santa. चेतना भुरग्यापासून जावन पळय सैतान पळयना तें भुरगीं सैतान पळयना तें भुरगीं वाडलेलीं जाणटेलीं ताचो एटॅक तेच परे येता सेम at all age level. He doesn't have compassion that it is a child, she's a child, he's a child. He attacks with the same. His attack is the same. To create the image which he wants you to believe in. So if he abuses a child, okay, the child doesn't know. He is not equipped how to fight that. He is not. And in my Christian life, I'm a Roman Catholic whole of my life, from my birth till now. But I was getting the bashing from the beginning till the age of 30. See, if a girl child is abused, and if she keeps bitterness in her heart, okay, that is a door which the enemy is using. That was he was doing at every age level. He used many people to abuse me, so that I could accept whatever he was giving me, whichever demon spirit he wanted me to be operated in. And I stated, and how makaitling, I started hating myself so much, and I saw myself in the image which he painted, which Satan painted. He wants you. Soitan eta sokling ipad guru maru uru kaso whole horse. He wants you depressed, oppressed. Sogle toricha white and biraslo lota kazai. Pun deva tuka hatlo khatlo lusa. Solmole 30 वर्षांपासून at many age levels म्हाका जिवीत नाका कशें दिसलें आनी जायती फावटी कोणाक खबर ना थोडी फावटी खबर आसा करचें पूण जायती फावटी खबर ना. I attempted all my life जिवीत सोंपोवन एक फावटीचीच I will share म्हज्या पांयच्यो गुळयो आसल्यो. He was paralyzed one side, and the thought was so immense that nothing is left for you. You are such a burden, you are such a curse. It was coming to me, finish your life. And I took the tablets, many tablets of different kind. आमी गुळयो घेतल्यो, पूण त्यो गुळयो घेतोच तांचो इफेक्ट चालू जातोच. मागीर म्हाका जिवंक जाय ताचो इफेक्ट. The effect of this tablet is showing up now. कितें
फेणेर येता तोंडांतल्यान आनी मागीर हांवें काजिनाक फोन केलो. हांवें अशें केलां. तें आयलें. मोटराचेर म्हाका घालून तोंड पासून वांकडें जावन वेतालें. म्हाका हॉस्पिटलान भरती केलें. देवाची कृपे हांव वाचून आज पासून हांगा आसा. I was trying to come out of it. जायतीं if I try to tell you वेळ पावचो ना, पूण जशें मुखार चे परी देव सांगता हांव सांगतलें. आयज इतलें सांगता की कोणूय जर ती एज ती खंयची एज तुजी सांग तूं जर हातूंतल्यान वेता जिवीत सोंपोवंक तुजे मोतीन ताळणी येता जाल्यार जाणो जा ही ताळणी तुका सैतान घालता. ही ताळणी आनी ही मांडणी तुज्या जिवितान सैतानाची. ताका फकत इतलेंच जाय that you should die. ताणें गोरे तो दार उक्तें केलां तुका कळनासतना खंय हें तुका खबर ना. त्या वखदार गोरे तूं तें पयसां पासून you were not equipped. You were age 5, age 8. He doesn't see that. He doesn't see if you're a child or what. He start his work. If your child or anybody at any age level is going through this oppression, depression, and the suicidal thoughts, I will request you take that soul for deliverance service. Counseling will not do anything. Medicines will not do anything. He and she needs yoke breaking, and that is with Jesus. Only Jesus can break that, and he is working through his vessels. तो जेसू आपल्या मनशा वरवीं घालता. मनशा तें पावर आसा न्हय ना, पोदवेदार फकत जेसू, पूण तो वापरता मनशान. ही ताची पद्दत. आतां एक एग्जाम्पल दिता, आतां एक उदाहरण दिता. गोडे तुमी म्हणटली खंय तर तें जावं तें सगळें कडेन तशेंच तेजें सगळें कडेन तोच पळय, पूण ताणें विचलेली हातयारां आसा टू गीव यू डेलिव्हरन्स टू दीस. आनी जर तर तो भाव ओ भयण ओ तें भुरगीं खंयसरूच गेलें पूण तो तें हातयार बी दुसरे कडेन आसा. आतां एक उदाहरण दिवया. एका दादल्याक पळय सैतान ताचे विशीं चित्र दाखयता. तूं असलो, तूं तसलो, तुजें जिवीत सोंपय, तूं कित्याकच उपकारो ना तुजे फॅमिलीक, तूं खूब त्रास. आनी तो येता तेजेराक येता थोडी बुधवाराक ती सर्वीस तो येता. सगळे हातून पार्ट घेता, फुंगसार जाता, घोसाची वाट, थेस आनी वाखाणी, एडोरेशन, नीस. बुधवाराक तो येता, उपरांत घरा वता. पूण दुसरो बुधवार म्हळ्यार बुधवाराक तो येता, पूण दुसरो बुधवार म्हळ्यार ताचे लागीं कांय एम्पावरमेंट ना. जी इमेज सैतान ताका दाखयता ताचे लागीं झुजोंक ताका सुटका मेळूंक ना. जिवीत सोंपयता. अशीं जावंक उपकारण त्या मनशाक तो आयलो जेजूस लायन ताका सुटका मेळूंकूच जाय आनी जेजू सुटका दिताच. पूण ताची हातयारां आसा जेजू वापरता टू गीव डेलिव्हरन्स. फोगान न्हय
This is a serious business. If Makatur, there Dissa 2017, emotionally, Povitr Atmo-The the yoke-breaking deliverance. Okay, Povitr Atmo उज्जैन आणि पोटवेल येता ते सगळे सोयतानाची डिस्ट्रॉय करता आणि देवाचें कितें आहा तें शिकोवंक तुका शिकयता की अशें जालें की जेन्ना हांव रितीरान गेलें ताचे उपरांत जें जिवीत हांवें पळयल्यार इट्स मच very much different. Now I have the peace that no one can take. Any situation come. Kitli worthy tensão ou temptations eta por Povitr Atmo-The bola to शिकयता ती वरवीं हे जिवीत शांती जी जेसून शांती दिता ताची वरवीं जिवीत चलता. आतां ताची जेन्ना फोट येता खंयच्याय वाटार ती समजता ही ताची फोट आनी हे जेजूची सोप. हे सुवातेर तूं पावून फोट आनी सोप ओळखून सोप तुका स्वतंत्र करता. But you need the baptism of the Holy Spirit. Jesus knows that everyone needs it and everyone is going through somewhat or another thing. कित्याक सोयतान कोणाकूच सोडिना. ताचें काम सगल्यांताय सोयतान सगळ्याक he wants to destroy every soul. पूण जेजू सगळ्या आत्म्यांक साल्वार करूंक सोदता. He wants deliverance, सुटका सगळ्यांक ह्या सगळ्या वायटाचे वरवींच्या कामांतल्यान. कोणूय तूं भाव वो भयण जावन येदे वेळार हें आयकता वो पळयता आयकता येदे वेळार कोणूय तूं भाव वो भयण जावन हें आयकता तुज्या जिवितान जर अशें कितें घडटा की तुका दिसता कांयच उरोंक ना, कसले त्रास जिवीत सोंपोवंक, येदे वेळार हांव तुका सांगता it's not you and it's not from God. Narpi Asa, there is a deceiver from the beginning till now. He's working to take souls. Eto tuja monan eta, tuja outmouth, takazai, takalagun, and tasowa. And कोणी तूं आयकता पूण तुका खबर आसा असले त्रासांतल्यान कोणी वेता कोणी भयण वो भाव येदे वेळार I will urge you and I request you take that person for deliverance service. That soul will be तूं त्या भावाक वो भयणीक त्या deliverance serviceाक व्हर जेजूची व्हर जंय तुका खबर आसा असलें हातयार जेजूचें आसा जंय विस्मितान पिकोवणी सुटका जाता. तो सोल तो भाव भयण तुज्या ह्या उपकाराक सदांच विस्वास आनी तुका जेजू ह्या कामा पासत खूब खूब बेसावांनी भोगतलो आनी तूं एक बरें काम एक जिवीत राखपाचें काम तुज्या वरवीं करतलो. आमी म्हणटा म्हाका कित्याक पडला आनी आमी सोदता पूण जेजूक पडला आनी म्हजे बाबा म्हजे भयणी येदे वेळार कितेंय तरी तुका असले तालनी येता जिवीत सोंपोवंक आनी जी इमेज तुका त्या वेळार येता तुजे विशीं की तूं अशें तूं तशें सगळें खबर. This is the lie of the enemy.
This is the lie of the enemy. He wants you to believe his lie and the image which he saw, which he is trying to show you, which is a lie. In the name of Jesus, I break that yoke of the enemy from your life. Be set free in the name of Jesus. Lord, Holy Spirit, you know what this brother and sister is going through. Right now, I pray in the name of Jesus. In the name of Jesus, I declare you are set free from every demonic oppression, depression, every evil spirit of suicidal thoughts. In the name of Jesus, I break every yoke of the enemy, every work of the enemy, every power of darkness working in your life. I break this dominion now in the name of Jesus. I bring the blood of Jesus upon you in every area of your life in the name of Jesus. Thank you, Lord, Holy Spirit, that you have started working in this brother's life, in this sister's life, right now. Thank you, Lord, Holy Spirit. Archangel Michael, take charge with your army of angels all around this brother, all around this sister. Thank you, Archangel Michael, that you have gone forth your mighty, mighty army to protect this brother, this sister. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Holy Spirit. Thank you, Mama Mary. Thank you, all the holy, mighty saints, apostles, martyrs, angels in Jesus Christ. Be set free in the name of Jesus. Live the abundant life which Jesus wants you to live in the name of Jesus. I pray. In the name of Jesus, I bless you.